वैष्णवी भट्ट माताजी आणि विजया माताजी आणि शिल्पा हेगडेक लायक कोणतानी कीर्तन केले जगन्नाथ अष्टकम सांगले एक आमगेले एक आय जे भागवत कथा एक लायक मूड क्रिएट केले मस्त मस्त धन्यवाद आणि हंगाशिले वरिष्ठ भक्तांक भक्तालेगे आशीर्वाद घेऊन हांवें श्रीमद भागवत हे हांव योग्य ना हे उलोवच्याक हाजे बद्दल हांव चर्चा करच्याक केन्ना सगळी एक मेगेले एक शुद्धीकरण जावका आणि तुमका एक एक देवाल बद्दल एक चर्चा करचे एक अवकाश मेळता एक सेवा म्हणून हांव करच्याक प्रयत्न करता आणि आज आमगेलो तो गुरुदेव प्रभू आसा ती गुरुदेव प्रभू तुमगेले आशीर्वाद घेवन चार उतर उलोवच्याक प्रयत्न करता. ओम ज्ञान ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. शमं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमां वन्दे परमानन्दमाधवं. मुरलीधर चरण प्रभु आणि सखी चरण माताजी का मस्त मस्त धन्यवाद. मग एक सेव करच्या अवकाश कर स्क्रीन शेअर करते. दिसतोय? वय माताजी दिसतं असं. ओके. आयची टॉपिक असा एव्होल्यूशन इन डेव्होल्यूशन. अजे हांगा अजे आमी श्रीमद भागवताचे 5वो स्कंद असा तांतू 6वे अध्याय आणि 6th चॅप्टर आणि 7th चॅप्टर हाचे बद्दल सॉरी 7th चॅप्टर आणि 8th चॅप्टर बद्दल आम्ही डिस्कस करूया. हे एव्होल्यूशन आणि डेव्होल्यूशन म्हणरी केना भक्तीन तू खंयचे भक्ताले केना पतन जाता जाल्यार बी पतन जाल ते किता पूर्ण पतन म्हणना ती ताका एक स्कोप उरता आणि स्पिरिच्युअल लाईफान तांणी प्रगती करचे स्कोप उरता. ताजे पॉझिटिव्ह चेंज तागेल्यान तू जाता एक भक्तान तू मुखार सोनू म्हणून ते अर्थ हाचे. आणि आम्ही मुखार पळोवया भागवतान तू 6th चॅप्टरान तो आम्ही पळयले बुधवार दिवस ऋषभ देवाले ऋषभ देवाल बद्दल आम्ही चर्चा केले. ऋषभ देवाले पूत आशिल्ल्यांनी भरत महाराज हांगेले बायल पुरंजनी विश्वरूप म्हणले राजाले आणि दुवेक हॉर्डिक करता ती भरत महाराज तांणी तांगेले बापसूल आज्ञावरी तांणी हॉर्डिक करता ती. तांणी एक व्हड भक्त आशिल्ले फेमस एक भक्त आशिल्ले आणि तांणी एक आयडियल किंग आशिल्ली.
भरत महाराज एक आयडियल राजा आशिले, आदर्श राजा आशिला. आणि एक पुरा त्यांना कला कशी आता एक आता भारत म्हणतात ती इंडिया आणि पाकिस्तान, रशिया, चायना विंगड कंट्री असा ती विंगड विंगड देश असा. प्रत्येक देशाक एक एक प्राईम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट की असा. जाल्यार तेला कला अशी आशिल्ले पुरा पृथ्वीक हानी रूल करता आशिल्ले के किंग. आता पांडव लोक युधिष्ठिर महाराज मळे, हं? आता ऋषभ देव मळे, तदनंतर आता भरत महाराज आणि पुरा पृथ्वीचे राजा आशिल्ले. थंय एक सेपरेट राज्य सेपरेट देश अशी नाशिल्ले. ते भरत महाराजान हे राज्य केले दाखोवन हाका भरत वर्ष म्हण नाव आयले. म्हणजे भारत वर्ष म्हणतात ती भारत वर्ष म्हण नाव आयले. पुढे नाभी कालांत नाभी केन्ना राज करत आशिल्लो ताका अजनाभा म्हण नाव आशिल्ले हे पृथ्वीक. तदनंतर भरत महाराजान हाका रूल करचे सुरू करना फुडें हाका भारत वर्ष म्हण हाचे नाव जाले. भरत महाराज एक विख्यात पंडित आशिल्लो आणि एक अनुभवी राजा आशिल्लो. तर राज्य कशी करत आशिल्लो तागेले प्रजे म्हळे तागेले चेडूशे एक पुत्र भावनेन एक बापसुले एक प्रेम तांकां दिता आशिल्लो. एक आज्जल प्रेम कशी चेडू नातरांक मेळटा तशी आपणे तागेले प्रजेक तो तितले प्रेम प्रीती दिता आशिल्लो. तितले न्हय तर राजा म्हणले इतलो अनुभव आशिल्लो, इतलो कर्तव्यपूर्ण आशिल्लो, इतलो दक्ष आशिल्लो तो तागेले प्रजाक कशी तांगेले एक गुणा तांगेले गुण कशे आसा तांगेले योग्यते कशे आसा त्या आधारान तो तांकां एक उद्योगाचे ते व्यवस्था करता आशिल्लो. ब्राह्मणांक एक ब्राह्मण अनुकूल कशी एक ब्राह्मण कशी तांणी एक शिक्षण दिता ती, समाजाक एक सुशिक्षित करता ती, शास्त्र ग्रंथ पठण करून तांणी समाज लोकांक ताजे ज्ञान दिता ती ते ब्राह्मणाले उद्योग तांणी व्यवस्था करता आशिल्ले. क्षत्रियांक तांकां राज्य करचे नवे तांगेले सैनिकांतू सेनांतू तांगेले योग्यते तांगेले गुण ताजे अनुसार जावन वैश्यांक तांकां एक व्यापार की तांकां एक व्यवसाय की तांकां एक गोरक्षण की ह्या वटू तांकां व्यवस्था करनी आशिल्ला. त्यानंतर शूद्र म्हळ्यार तांगेल्यांतू आंगांत शक्ती उरता ताकद उरता जाल्यार मात इतलो बुद्धी तांकां उरना. ताचे खातीर तांकां परिश्रम करचे तसले कार्य तांकां उद्योग तांकां दिता आशिल्लो. अशें एक दक्ष राजा आशिल्लो. अशें करून एक समाजाक ताणें एक स्मूथली कशी फंक्शन करच्याक एक कार्यनिर्वहण करच्याक ताणें अनुकूल करून दिलें. तितले न्हयशी एक धार्मीक राजा आशिल्लो. विंगड विंगड प्रकाराचे यज्ञ करता आशिल्लो. तशी अग्निहोत्र अश्वमेध यज्ञ सोमयज्ञ अशी विंगड विंगड प्रकाराचे यज्ञ करता आशिल्लो. केन्ना केन्ना यज्ञांतू प्राण्याले आहुती दिता आशिल्ले. जशी एक डुकराल की एक गायल की नवे एक घोडेल की विंगड विंगड प्राण्याले विंगड विंगड यज्ञांतू आहुती दिता आशिल्ले. एक्चुअली ते आहुती कसले दिता आशिल्ले म्हळ्यार तेन्ना एक खंयचे एक प्राणी एक यज्ञ खंयचे एक यज्ञ परिपूर्ण जाल्या की ना ताजे परफेक्शन जाल्या की ना म्हण पळोवचे खातीर एक टेस्ट उरता आशिल्ले. ते टेस्ट अशी एक प्राण्याले आहुती दिवन ते जाता आशिल्ले. जाल्यार कसले प्राण्याक आहुती दिता आशिल्ले तांणी ते खंयचे एक मंतार प्राणी ताज्यांनी काही जायना बता जेन्ना ते कसले एक उपयोग ना ते प्राणी ते एक मंतारपणान ते एक वळवळटा मग तसले प्राणीक तांणी आहुती दिता आशिल्ली. आणि ते ते ब्राह्मण लोक यज्ञ करते ब्राह्मण लोक इतले एक्सपर्ट उरता आशिल्ले की एक एक मंत्राचे उच्चार बी तांणी परफेक्ट करता आशिल्ले. कसं म्हळ्यार च करचे बी चा म्हण तांणी उच्चार केले री ते यज्ञाचे पुरा केन्ना केन्ना फल ताजे विरुद्ध दिता आशिल्ले. तसल तितले पॉवरफुल ते मंत्र सुरता आशिल्ले आणि परफेक्ट ब्राह्मण सुरता आशिल्ले. ते यज्ञ सम परफेक्ट जाल्या की ना परिपूर्ण जाल्या की ना देव संतुष्ट आस की ना म्हण पळोवचे खातीर तांणी हे प्राण्याले बलिदान दिता आशिल्ले. तितले न्हय असल प्राण्याले बलिदान दिले नंतर तांणी कसं करता आशिल्ले इतले एक्सपर्ट आशिल्ले म्हळ्यार ते यज्ञांत आहुती दिले नंतर परत ते प्राणी वापस जीव जाता आशिल्ले. कशी एक यंग शरीर घेवन ते वापस येता आशिल्ले. आता एक गायक तांणी बली दिली म्हण आसले री
एक म्हणतार गाय तान दिले री ते यज्ञांत आहुती दिल्यानंतर वापस एक नवीन यंग गाय जावन ते येत आशिल्ले, एक नवीन जीवनदान तांकां मेळत आशिल्लें तशी. जाल्यार ही शास्त्रांतू आयच्या दिवसा कलियुगांतू हे यज्ञ निषेध केला. कसं म्हळे लोक यज्ञ नावारी एक वैदिक सॅक्रिफाईस म्हण हाजी नावारी लोक कसं करतात ती यज्ञान तो प्राण्याक बली दिता ती एक बोकडी की गाय की कुंकड की अशी विंगड विंगड तांणी बली दिता ती. जाल्यार तांगेल उद्देश कसले ताजे मांसाहार करचे, बली दिवन तांणी स्वताक खावची अशी. हे मांसाहाराक एक मार्ग करून दिता म्हण हे कलियुगांतू हे निषेध केल्या बली दिवचे. तितले नाही कलियुगांतू इतले लोकांतू योग्यते बी ना असल ब्राह्मण बी ना, एक शुद्ध ब्राह्मण बी ना, आणि त्यांनी एक दक्ष बी ना, इतले एक्सपर्ट बी ना ती मंत्र उच्चार करतले. त्याच खातीर हे यज्ञ असले प्रकाराचे बली दिवचे यज्ञ निषेध केला कलियुगांतून. जाल्यार कलियुगांत एक अत्यंत श्रेष्ठ यज्ञ आमकां चैतन्य महाप्रभून दिल्ले आसा. श्रीमद भागवतांतू 11व्या स्कंदांत सांगिल्लें आसा, यज्ञे संकीर्तन प्राये. यज्ञे संकीर्तन प्राये यजंती ही सुमेधशः. त्यांनी चैतन्य महाप्रभून सांगल्या की हे संकीर्तन यज्ञ पुरा यज्ञाकिंत अगदी श्रेष्ठ यज्ञ म्हळे हे संकीर्तन यज्ञ. आणि स्पेशली हे कलियुगा खातीर हे दिल्लें आसा. हे कसल खातीर हे देवाक संतुष्टी कृष्णाक संतुष्टी करचे खातीर हे यज्ञ करचे आसा. तशीच भरत महाराज अशी विंगविंगड यज्ञ करून ताजे कसन फल आसा ते कृष्णाक वासुदेवाक ते अर्पण करतशील. अशी एक अनेक अनेक धार्मिक कार्य करता 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 भरत महाराज अत्यंत तागेले पुरा कल्मश नाश जाले. कंप्लीट जावन तो देवाक भक्तीन तो तल्लीन जावचे लागला. अशी करून 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 तर 1 करोड वर्ष ताणे राज्य केले. तदनंतर ताका दिसले हांव इतले वर्ष हे राजभोगांतो हे राजवैभोगांतो आणि हे राज्य करच्यांतो हे मेगेल पावर की मेगेल एक वैभोग की ऐश्वर्य की एक फॅमिली तो हंतू उरलो. आत्ता म्हाका हाजी मुखारी हंतू ते दूर वचका म्हाका रान्ना वचका आणि रान्नान तू म्हाका स्पेसिफिकली जावन अशी पुरा तरेन मेगेल जीवन देवाल भक्तीन तू म्हाका दिवचे आसा म्हणून तो विचार करता. श्री भरत महाराजाक 5 चरडू उरताती, सुमती, राष्ट्रभ्रत, सुदर्शन, आवरण आणि धूम्रकेतू. श्री 5 चरडूंकाची तो कसं करता तागेले आस्ती तागेले पित्रार्जित आस्ती असकी तागेले राज्य असकी सगळं विंगड विंगड तांकां वांटिकन तांकां दिता. आणि तागेले घर तागेले फॅमिली पुरा सोडून हांगा सालिग्राम मळ कडेन हरिद्वारांत सालिग्राम मळ कडेन एक पुलह आश्रम थंय येता. थंय येवन एक गंडकी नदी म्हण थंय आसा. हे गंडकी नदीन तू थंय शालिग्राम शिला थंय मस्त सकट शालिग्राम शिला असता ती. तुम केन्ना हरिद्वारा गेल्ले असले री तुमकां थंय मेळटले. पुरा हजारो हजारो थंय पळयले री अशी फातर म्हण दिसतात न्हय ते शालिग्राम शिला. इतलो शालिग्राम शिला आमकां गोपाल भट्ट गोस्वामीले काणीन तो आमी लिहिल्यान तो आयकता ती की कशी शालिग्राम शिले तांकां ते गंडकी नदीन तो मेळ्ळे म्हणून. तदनंतर ताणें राधारमण तांतुल्यान उद्भव जाले म्हणून मी आयकलां मागशी. अशी हे पुलं आश्रमांत तो एकलो राबताशिल्लो एक आश्रम करून राबचे लागलो. सदांची ते फूल की फल की देवाक आणि विंगड विंगड लाकूड यज्ञ करच्याक विंगड घेवन येताशिल्लो. गंडकी न्हंय तो सद्दां न्हाताशिल्लो यज्ञ करचे की ध्यान करचे की तपस्या करचे की देवाल जप करचे की देवाल पूज करचे की अशी करता 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 फुल्ली तो पुरा तरेन संतुष्ट जावन एकदम शांत जीवन थंय करताशिल्लो. तागेले एक भक्तीन तो एक स्थित जावन तो आशिल्लो. आता आमी पळयता ती आता हे जगान तू प्रत्येक मनुष्य मना शांती जाय मना शांती जाय आमी पळयला. प्रत्येक पुरा समाजांत आतां पळयले री प्रत्येक लोक काही ना काही खंयचे ना खंयचे डिप्रेशन आसात.
प्रत्येक घरांत पळयले एक डिप्रेशन केस आमकां मेळटा. कसले क मना शांती ना. लोक मना शांती जाय, मना शांती जाय म्हण शांत जाग्यार गेले री मना शांती मेळटा म्हण लेखता ती. जाल्यार अशी न्हय. पीस ऑफ माइंड म्हणटा ती. मन केन्ना पासून शांत उरना न्हय तेन्ना पासून आमी खंयचे शांत जागे गेले री आमकां शांती मेळना. केन्ना अशी लोकां दिसता अरे हांव हें केलें री म्हाका मना शांती मेळटले, म्हाका मस्त बरे पयशे कमयले री मना शांती मेळटले, खुशी मेळटले, म्हाका बरे जॉब मेळ्ळे री मना समाधान जातले, म्हगेले धुवेक बरे कडेन सोयरीक मेळ्ळे री मना शांती मेळटले. अशें म्हण विंगड विंगड एक भौतिक वस्तून तू तांणी एक शांती समाधान एक खुशी पावचे पळयता ती. जाल्यार हे एक प्रभुपाद स्वामी सांगता ते हे एक चक्र शे कंटिन्युअस घुंवतो उरता. अरे हें मेळ्ळें जातले, अरे तें मेळ्ळें जाल्यार तें बी शांती ना. अरे आतां एक घर घेतलें, एक 1 BHK घेतलें, खुशी जाले थोडे दिवस कडे दिसलें अरे हे घर सांड पडटा आमकां 2 BHK जाय. त्यानंतर 2 BHK घेतले, अरे हे एरिया समना आमकां एक बरे एरियांत घेवका. अशें म्हण आमगेले डिमांड्स वाडता 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 एंडलेस एंडलेस सायकल. कसं जाता केन्ना आमकां दिसता म्हगेलें आशिल्लें आनीक पूर्ण, आनीक जाय म्हाका आनीक जाय. अशें म्हणून आमी मना शांती खातीर वता ती जाल्यार मन आनीक अशांत आनी उद्विग्न करून घेता. अशी उदाहरण एक आमी पळोव येता गॅजेट्स आयच्या दिवसांत गॅजेट्स इतलो मना वयर प्रभाव करता ती. मॅक्झिमम केसांत आमी पळयता ती डिप्रेशनांत केसांत कारण खंयचे गॅजेट्स. आमगेले फोन्स मोबायल फोन्स मोबायल आमी पळयता ती आतां एक मोबायल घेता ती एंड्रॉयड ते थोडे दिवस वापरता ती त्यानंतर दिसता अरे आतां आनीक नवीन आयल्या आतां आनीक नवीन फिचर्स आसा नवीन फंक्शन्स आसा ती म्हाका ते घेवका म्हणून ते घेता ती. नंतर विंगड विंगड टायपाचे इयरफोन येता, आयपॉड्स येता, विंगड विंगड टायपाचे लॅपटॉप येता. अशें करून एक 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 आमगेले अपग्रेड करता वता ती. जाल्यार लायफ कितलें आमी मटिरियली भौतीक स्तरान अपग्रेड करता ती तितलें आमगेले मन अशांत जाता वता. विंगड विंगड फॅशन येता, ट्रेंड्स येता, वस्त्र विंगड विंगड आमी घेता ती, एक्सेसरीज घेता ती, ज्वेलरीज घेता ती, विंगड विंगड नवीन नवीन डिझायन आयले तशें आमकां दिसता हा नवीन नवीन घेवका म्हणून. अशी करता करता आमी एक टेम्पररी सॅटिस्फॅक्शना खातीर वता ती जाल्यार तांतो आमकां एंडाक आमकां अशांती मेळटा, आमकां खंयचें समाधान मेळना तांतूं. जाल्यार आमी हें शांती हें खुशी एक आनंद म्हण सोदता 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 वता ती एक भौतीक वस्तांत तो आनंद सोदता ती जाल्यार हें एक चुकीच्या जाग्यार आनंद सोदता ती. आमकां कसले हें आनंद मेळना हें चुकीचे जागो कसले म्हळ्यार दुख्खालया. कृष्ण सांगता हें दुख्खालया हांगा खंयी सूख ना, हांगा खंयी शांती ना. तुमकां सूख जाय जाल्यार खंय वचका मेगेले येवका गोलोक धामा मेगेल धामा येवका म्हळ्यार मात्र तुमकां थंय सूख मेळटा. म्हणून अशाश्वतम हे जग अशाश्वत. आज एक मेळटा सूख खंय की थोडे दिवसा खातीर सूख मेळटा. अरे सूख मेळ्ळें मू म्हण विचार कर भितरी वता ती आनी दुख्ख येता. तशीच हे मस्त दिवस उरना हांगचे सूख. ताचे खातीर आमी कितले हांगा खूश पावचे प्रयत्न करता ती तितले आमी अशांती आनी तितले दुख्ख आमकां मेळटा. तशीच आमी प्रभुपाद स्वामीले एक उदाहरण पळयलें री तांणी केन्ना अमेरिका गेल्ली तांणी प्रचार करता आशिल्ली. थंय खंयचे लोक प्रचार करता आशिल्ली तांणी पयले तांणी हिप्पी लोकांक प्रचार करता आशिल्ली. हिप्पी कोण तांणी हिप्पी म्हळ्यार तांणी व्हड व्हड केंस सोण व्हड व्हड दाढी सोण तांणी अनक्लीन उरता आशिल्ली. तांणी केन्ना पळयलें ड्रिंक्स घेवचे आनी हे घेवचे ड्रग्स घेवचे असल खंय खंय की रस्त्यार पडचे अश्यो आशिल्ली तांणी. तेन्ना प्रभुपाद स्वामीन तांकां हे सत्संग हाडून तांकां किर्तन करून प्रसाद दिवन हगूर हगूर तांणी ट्रान्सफॉर्म जावचे लागली. तेन्ना त्या प्रभुपादान तांगेले केन्ना संवाद जाता तेन्ना प्रभुपाद कळटा की हांणी एक साधारण एक खंयची एक गरीब नवे खंयची एक अनकल्चर्ड फॅमिलींत आयिल्ली न्हय. हांणी एक व्हड श्रीमंत घराण्याची बरे घराण्याचे हांणी लोक जाले थंयचे तांगेले एक श्रीमंतीक इतले की तांगेले वैभव इतले की
तांकां ते जीवन हें करचें गजाल ना. ते वैभोग इतली तांकां बेजार येवन गेल की ते सोण तांणी ड्रिंक्स घेवचे, ड्रग्स घेवचे. केन्ना आमकां मस्त श्रीमंतीक येता, आमकां जाय आशिल्ली ते वेवस्था, जाय आशिल्ली ते वस्तू हातांत मेळटा, कसो जाता ताजे उपयोग आमी सम तरेन हाजें करना ती अशी ती जावन तांणी ड्रिंक्स ड्रग्स हांत पुरा तांत पडटा ती. तेन्ना केन्ना आतांनी प्रभुपादान स्वामीले एक शुद्ध भक्ताले संघांत उरून सद्दां एक सत्संग येवन जप करून प्रसाद घेवन प्रभुपाद स्वामीले मुखार विंदांतुल्यान हरिकथा आयकून तांणी हगूर हगूर तांगेलें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता. तेन्ना आतांनी प्रभुपाद स्वामीक एक दिवस सांगता की आमी लेखत आशिल्ली की आमगेलें व्हड घराणें, आमी श्रीमंत आसा की आमकां जाय ते अशी एक चुटकी मारचे भितर आमकां मेळटा, तितले आमी खूश आसा म्हण आमी लेखिली जाल्यार आमी थंय मस्त कश्टांत आशिल्ली, म्हूण मिजरेबल आशिल्ली. जाल्यार आमकां वट्टो आशिल्लें तें, जाल्यारूय आमकां थंय खुशी नाशिल्ली, एक आनंद नाशिल्लें, एक मन शांती नाशिल्ली. जाल्यार हांगा आमी केन्ना तुमगेलें हें इस्कॉन आश्रमाक आमी सेरवले, हांगा आमकां कसलें नाशिल्लें. आमकां फक्त दोन जोडी वस्त्र आशिल्ले आनी सकाळीं सकाळीं उदका पडता आशिल्लें आनी एक थंड उदकान आमकां न्हावंक आशिल्लें आनी जेवण बी 2 टायम जेवण मेळता आशिल्लें. जाल्यार हांगची खुशी, हांगचे आनंद त्या वैभोगाक काही नाही. आमकां दिसता आमी आतां वैभोगान आमी जीवन करता आसा ती म्हण. हें हें रियल पीस म्हणत हाका. आमगेलें मन भितर वयल्यान केन्ना शांत उरता, भायरची खंयचेय परिस्थिती कितले कठीण उरो, कितले त्रास उरो, कितले चॅलेंजीस उरो, तेन्ना आमकां मन आनंद उरता, मन शांत उरता. कसलें म्हण आमी भितर वयल्यान आमकां शांती आसा. परिस्थिती आमकां कसलेय आमकां बाद दिना. तशीच हांगा श्रीमद भागवतान तो सांगिल्लो आसा तेन्ना हें केन्ना साध्य आसा आमी शांत उरच्याक. आमी केन्ना देवाल सेवेंत आमी केन्ना एंगेज जाता ती आमगेलें मन पुरा तरिकेन शुद्ध जाता. हे भौतीक इच्छेंतुल्यान भायर येता, शांत जाता तेन्ना श्रीमद भागवतान तो एक श्लोक आसा. फर्स्ट कॅन्टन तो सेकंड चॅप्टर आसा, 6th श्लोक. कोणें सांगता हांवें? स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति. हरे कृष्ण. ट्रान्सलेशन बी वाचा मातशें. Translation: The supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendent Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Hare Krishna. हरे कृष्ण. हांकां सांगिल्लें आसा हांगा की सुप्रीम ऑक्युपेशन आमगेलें एक श्रेष्ठ एक उद्योग, श्रेष्ठ धर्म. मनशाले एक श्रेष्ठ धर्म म्हळ्यार कसो न्ही, देवाल एक भक्ती करचे, देवाल भक्ती करचे, कृष्णाल भक्ती करचे. ट्रान्सेंडेंटल लॉ कृष्णाल भक्ती करचे आमगेले एक प्रमुख उद्योग आसा हे जन्मांतू, मनुष्य जन्मांतू. ते कशी उरका भक्ती अहैतुकी अप्रतिहता, अनमोटिवेटेड. कसले मोटिवेशन उरचे ना, कसले विंगड हित उरचे ना अंतू. आनी अप्रतिहता रेग्युलर उरका, कन्सिस्टन्सी उरका, भक्ती कन्सिस्टन्सी उरका. अशें न्ही की आज केले 4 दिवस केले सोडले, अशी नाही, रेग्युलर उरता. तेन्नाची कसं जाता, ययात्मा सुप्रसिद्ध ती. आमगेले एक ययात्मा आमगेले आत्मसंतृप्ती आमकां मेळटा. आतां भायरची खंयचेय कार्य आमकां केल्यार मना सूख मेळटा, मना शांती मेळटा. जाल्यार आत्माक संतृप्ती केन्ना मेळटा? आमी देवाल सेवा केले तेन्ना, देवाल भक्ती केले तेन्ना मात्र आमकां आत्मसंतृप्ती मेळटा. मनाची शांती, मनाचे संतुष्टी टेम्पररी. आज मेळटा, फाल्यां ते आमगेल्या हातांत उलून वता तेन्ना आमकां मस्त दुख्ख जाता. जाल्यार केन्ना आत्मसंतृप्ती मेळटा,
हले आम खंयची भौतिक वस्तू मेळ्ळो नवे आमगेल हातान तुलें चुकून वचो जाल्यार आमकां आत्मसंतृप्ती केन्ना ते नाश जायना, आम केन्ना एंड जायना, कायमचे उरता. हं? तशीच भरत महाराज एक व्हड भक्त आशिल्लो. तशी एक भक्तीन तू हांगा एक आश्रम येवन तागेले एक भक्ती करनो, एक यज्ञ करनो, एक ध्यान करनो, एक तपस्या करनो, पुरा तागेले भौतिक इच्छे भौतिक आसक्ती दूर जाता गेले. आणि हगूर हगूर तो देवाले एक प्रेम अनुभव करता गेलो. ते देवाल केन्ना प्रेमाचे अनुभव जाता तेन्ना एक भक्ताले शरिरांत एक म्हणून भाव उत्पन्न जाता. अष्टसात्विक विकार भाव म्हणटा ताका. विंगड विंगड प्रकाराचे भाव शरिरांत उत्पन्न जाता. तशी आमगेले शरिराचे रोम उठून बसता ती आणि अश्रू दोळे उद्दा येवच्या सुरू जाता आणि कंप्लिटली देवाल एक म्हणून प्रेमाचे अनुभव जाता. हेच थरारी येवन पाविलो भरत महाराज. इतले एक भक्तीचे एक भाव स्तरारी तो येवन पाविलो जाल्यार एक ते पॉइंटारी एक व्हड एक टर्निंग पॉइंट, सिग्निफिकंट टर्निंग पॉइंट जाता तागे लायफान. कसं जाता एक दिवस भरत महाराज एक गंडकी नदी हितून न्हावन ते तटारी तो ध्यान करच्या बशिल्लो. ते ध्यान करता असताना एक हिरण थंय येता नदीन तू न्हंयन तू उदक पिवच्या येता. ते हिरण कसं आशिल्लें गुरबीण आशिल्लें, हिरण गर्भवती आशिल्ली. तेन्ना ते उदक पिता आशिल्लें मात्र तेन्ना एक व्हड एक सिंह गर्जने जाता. ते गुरबीण आशिल्ली ती हिरण कसं करता ताका भंय दिसता की हे परिस्थितींत हांव धांवचें कशी बाबा, म्हापशी होऊन गेल्यारी थंय सिंह आसा, मुखारी न्हंय आसा, हांव वच्ची खंय जालें म्हणून कसं करचें म्हण ताका कळना. एकदम ते भ्रमीत जावन गेले. कसं करता तेन्ना आपणे आप वांचोवन घेवचें पळय ते न्हंयतून आहे ना एक जोरान एक छलांग घालून उड्डून तेबलेन वता. ते उड्डून न्हंय पार करता जाल्यार तागेले गर्भपात जाता. ते उड्डील एक ताजे झर्क आनी वयल्यान ते मना भय ताजेन ताजे गर्भपात जाता आनी ताजे चेडूं आसा ते हिरणाचे चेडूं ते उदकांत पडटा. आनी ते हिरण नदी पार करून तेबल्यान वता आनी थंय एक गुहे उरता, केव. ते केवा भितर वचून बसता. थंय ते एक तरी ताका मनांत इतलें दुख्ख आशिल्लें, अरे म्हगे चेडूं गेलें म्हणून. आनी दुसरें आनी इतलें भंय आशिल्लें. आनी तितलें न्हय ताणें एक जंप इतलो व्हड जंप घेतलो काय तरी इतलो ताका सुस्त जावन गेलें. थंय ते गुह्यांत वता आनी थंय प्राण सोडटा. तेन्ना हें वट्टू जाता आसतना भरत महाराज पळयता की अरे हे हिरण गुरबीण आशिल्लें, हे जंप करून यो चेडूं उदका पडलें मगो ताजें म्हणगे न्हू. तो पळयता ते हिरण बी तेण बी जीव सोडले थंय. हे चेडूं बी हांगा उदका पडून गेलें. यो हे देवाल खेळ कसो बाबा म्हण बेगी बेगी वता न्हंयत देंवन वता आनी ते हिरणा चेडूं उखलून घेवन येता. ताका इतलो दय येता, इतलो दय येता. हेच दया तागेलें पुरो जिवन बदलून सोडटा. तो हे चेडूं घेवन येता हिरणा चेडाक आनी आश्रम येता. एक नमून थंडीन तो कडकडता उरता, तो जस्ट जल्म आयिल्लें तें. आनी ताका घेवन आश्रमा येवन ताका कन्न कन्न पुसता आनी एक बेचक जागेर ताका न्हीद करायता. थोडें दूद गाय दूद हाडून ताका थंय वयता. अशें करून तागेलें वगत करता. तेन्ना तो लेखता तागेले मनान तूं अरे हाका पळय म्हगेलो आवसो आतां मात्र गेली. म्हगेले सांगते आगेले भाव भयणी जावं आगेले परिवार जावं दुसरें हिरण जावं कोणी ना ती हे एकच मात्र हाका कोण व्हड करतलो बाबा. हे मेगेल हांवें तो आश्रय घेतल्या, हांव हे मेगेल जबाबदारी न्ही. तो भरत महाराज हो राज आशिल्लो. हे राजान तो हे एक स्वाभाविक गुण की तागेले प्रजाक एक दय दाखोवची. आनी हो तो साधू जाल्लो. हे साधूल बी एक स्वाभाविक गुण एक मनशाक जावं प्राण्याक जावं एक दय दाखोवचें. अशें करून इतलो दया भाव तागेल्यान येता की तो ताका चंद करून पळोवंक येता. आनी अशें आशिल्लें तेन्ना
ते हगुर हगुर ताका चंद कनो तागेले खावची पिवची तागेले रक्षण करची अशें करता 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 ते बेगीन व्हड जाता. ते केन्ना व्हड जाता ते थंय हांगा धांवच्या लागता तागेल्या आश्रमान तो ताका पळयत ताका एकदम खुशी जाता की हे कितले चंद दिसता, खंय धांवता खंय उडता कसं करता म्हणून ते पळयता पळयता तो अशी तागेले सेव करता आशिल्ले यज्ञ करचे की तागेले तपस्या करची की ताका तण तातावळ तण दिवची की ताका उदक दिवची की अशें करता 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 इतलं आसक्ती येवन गेल ताका हिरणाचे हगूर हगूर तागेलें ध्यान कमी जावचें लागलें. हांगा पळयता की हे पिक्चरान तूं यज्ञ करता आसतो जाल्यार तागेलें लक्ष खंय आसा, हिरणाले तागेलें लक्ष आसा. एक मिनीट बी ताका हिरणा पळयनाशी उरना जाल्यार जायनाशिल्लें. तो पळयता अरे खंय गेले खंयचे प्राण येवन ताका खायना न्ही, खंयचे एक हे येवन ताका हे जायना न्ही, खंय गेले म्हण तो ध्यान करता आशिल्लो. घडी भितर येवन तो हिरण खंय आसा म्हण पळयत आशिल्लो. यज्ञ करता आशिल्लो आनी घडी घडी तो घुवन पळयत आशिल्लो हिरण खंय आसा म्हण. अशें करून देवाला पूज करता आशिल्लो, पूज मदें राबोवन येता आशिल्लो आनी ते हिरण खंय आसा म्हण पळयत आशिल्लो. अशें करून तो खंय वता थंय हिरणा घेवन वता आशिल्लो. रानाक लाकूड घेवन वयता आसलें की तो हिरणा घेवन अशी खांद्यार घालून घेवन वता आशिल्लो की ताका भंय आशिल्लो खंय एक प्राणी आश्रमांत येवन ताका वडून घेवन गेले ते सान आसा आनीक ताका प्रोटेक्ट करून घेवचें कळना, ताका हे करचें कशें करचें, ताका तान आयल्या तितकी, ताका भूक लागल्या तितकी, ताका तण दिवपा अशें करून पुरो दिवस तागेलेच हे स्मरण करता आशिल्लें. अशें करता करता कसं जालें तागेलें हगूर हगूर तागेले भक्तीन तूं तागेले धार्मीक कार्यान तूं लक्ष कमी जालें, ध्यान कमी जालें, तागेलें साधना कमी जालें. कमी जाता जाता जास्ती लक्ष हे हिरणावेर गेलें. जशी जास्ती लक्ष थंय वता 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 साधना कमी जाता जाता कसं जालें एक दिवस साधना पुरा राबून गेली. तर विचार करचो गेलो अरे आतां हिरण हांव पळोवंक गेना जाल्यार रे अरे तागेले आरोग्य पळोवंक येवका, तागेलें रक्षण हांव करता कशें जातलें. पण हगूर 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 पुरा तागेले भक्ती राबून गेले. त्या वेळार तो लेखता आशिल्लो म्हाका हावस ना, हे म्हगेली ड्युटी, हे हागेल कॅर घेवचें म्हणून तागेली भक्ती राबून गेली. अशें कर न्हू एक दिवस कसो जाता अशी आश्रमा भायर खंय की रान्ना गेलो तो वापस येवका जाल्यार पळयलें ते हिरण नाच आशिल्लें. इतले दिवस ताका इतलो शॉक जाता. इतले दिवस हांव ताका इतले लागीं करून पळयल्लें, इतलें ताका रक्षण गेल्लें जाल्यार एक दिवसा भितर अशी ना जाली न्हू. हट्टू करून एकदम तो काळजी येता ताका, एकदम एंग्शियस जाता. आश्रमा भितर आश्रमा भायर ते न्हंयत हट्टू वचून पळयता अरे खंय गेले हिरण, म्हगेले हिरण खंय गेले, म्हगेले हिरण खंय गेले म्हणून. एक क्षण थंय नाशी ताका जायनाशिल्लें. पळयता 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 खंय मेळना ताका मस्त बेजार जाता. मस्त एक नमूना एक विरहांत तो उरता. रो खंय वाग ताका घेवन गेल की, सिंह खंय घेवन गेल की, नवे खंय तण तरणे तरणे तण मेळटा म्हण तण खावचे गेल की, नवे खंय उदक पिवचे गेल की, खंय गेले म्हगेल्या अनुपस्थितीन तूं हें ना जालें न्हू, खंय गेले म्हणून न्हू अशी एक मस्त हांतू सेपरेशन विरह वेदने ताका जाता. इतलो विरह हांतू रे खंय गेले म्हण. जाल्यार हांगा आमी पळोवं येता की इतले ताणें दय ताका दाखयले की तो हिरणाचे इतलो आसक्ती येवन गेले तागेले पुरो साधना ताणें डिस्ट्रॅक्ट करून वचलें. साधना पुरा राबोवंक सोडली. पयलें कसो जाता आशिल्लें तो राज आशिल्लो तेन्ना ताका दिसता आशिल्लें अरे हांव हें वैभव घालतू हें म्हणटा म्हाका डिस्ट्रॅक्शन म्हाका रान्ना वचपा म्हगेलें पुरो हांव भक्तीन तूं हांव लीन जावका हितून मग्न जावका म्हण पुरा तागेलो संवसार सोडून तो हांगा आयिल्लो. हांगा भक्तीन तो मग्न बी आशिल्लो. तागेले मनान तूं तागेले हृदयान तूं तागेले विचारान तूं पुरा देवाल स्मरण आशिल्लें. जाल्यार हें एक हिरण आलें डिस्ट्रॅक्शन आमी ती आतां कसो जालें पुरा रिप्लेस जालें. तागेले कॉन्शियसनेस तागेले चेतनान तूं तागेले स्मरणान तूं तागेले विचारान तूं हृदयान तूं आतां कृष्णाले देवाल बद्दल कसो जालें आतां हिरण आयलें. पुरा हिरणाक बद्दल तो विचार करता. आतां आमी
हांगा पळोवया की हांगा खंय चुकलो भरत महाराज कसो चूक आशिल्लो तागेलें एक दया भाव दवरचे एक चूक इवें इज बीइंग कंपॅशनेट रॉंग एक दया भाव दवरचे चूक इवें एक दया भाव म्हणले एक व्हड राजा जावं एक साधू जावं एक व्हड गुण झाले री हे खंय चुकले म्हळे री हे एक गुरुले नवे एक शास्त्राचे मार्गदर्शनांतू हे दया उरका म्हळे मात्र हे दया एक सम दिशेन आम्ही ते दय दाखोवचे येता आमगेले आध्यात्मिक जीवनांतू एक गुरुले मस्त व्हड महत्वपूर्ण रोल आसा आम्ही एकले उरून एक वैयक्तिक जावन भक्ती करचे जायना आमगे जीवनांत आमकां एक मार्गदर्शन करचे गुरु जाय आनी आमकां एक उत्साह करचेको आमकां एक प्रेरणा दिवचेको आमकां एक सहाय करचेको भक्ताले संग जाय केन्ना आमकां गुरु असले रे आमकां आमगेले रक्षण करता आमकां डिस्ट्रॅक्ट जावचे कडेन आमकां चुकयता आनी भक्ताल संग बी आमकां रक्षण दिता केन्ना केन्ना आमकां अशें उरतलें आमकां कसले एक हेल्थ इश्यूज उरतले नवे लायफान कसले व्हड चॅलेंजीस उरतले अशें न्ही की आमी आमगेले परिस्थितीन तूं हें जाल्लें म्हणलें केन्ना केन्ना असल परिस्थिती येता आमकां ऑटोमॅटिकली आमकां भक्तीन तूं इंट्रस्ट कमी जाता आमगेले जप करच्याक मन लागना नवे जप आमी सोळ माळ करचे कमी करचे लागता ती केन्ना केन्ना जप करचे राबोवन सोडटा ती असल परिस्थितीन ती येता की आमकां ते परिस्थिती सांबाळचे जाय तसल परिस्थितीर आमकां केन्ना जावची शक्य उरता जाल्यार आमी केन्ना एक डिवोटीले भक्ताले आश्रयांत आमी उरता भक्ताले रक्षणांत आमी उरता आम कसले परिस्थिती आयले री आम कसले असले री आमी भक्ताले शेअर करता आमगेले परिस्थिती कसले आमी कशी ताका मुखार वचून वचचे आमी भक्तीन कशी स्थिर उरचे ते आमी केन्ना भक्ताले मार्गदर्शनांत भक्ताले संगांत उरून ते शिकता भक्ताले संगती आमगेले प्रॉब्लेम शेअर करून तांगेले संगती आमकां ते सोल्युशन आमकां मार्गदर्शन घेवका भौतीक जगान तू आमकां खंय एक सेफ जाग ना आता आमी पळयले रे की आमी लेक्चर उरतले की आमी जप करता ती आमी सद्दां हांगा लेक्चर अटेंड करता ती आमी घरान पूज करता ती आमी हांगा वट्टू येवन भक्ताल संगांत आसा ती आमी एकदम सुरक्षीत आसा ती म्हण सांगचे साध्य ना तसले म्हळ्यार माया अगदी स्ट्रॉंग आसा की माया केन्ना आमकां अटॅक करचे आमकां कळना आमकां केन्ना एक सपोर्ट सिस्टम जाय केन्ना आमकां सपोर्ट उरूं का केन्ना बी खंय बी आमी जरवचे शक्य उरता आमी खंय वतना आमी खंय कोणाले हात धरले री पक्कने पाय जरवले री हाताचे कोणाले सपोर्ट उरता आमकां उठून रावचे येता तशी भक्तीन तूं आमी भक्ताल सपोर्ट घेवन हात धरून उरले री आमी खंयची खंय स्लिप जाले आमी खंय डिस्ट्रॅक्ट जाले खंय आमकां कसले कश्ट आयले भक्त आसा ते आमकां हेल्प करच्याक आमकां गाईड करच्याक आमकां एक मार्गदर्शन दिवच्याक आमी आनी आमगेले रक्षण दिवच्याक अजा मिळाले सेम स्टोरी आशिल्ली अजा मिळाले बी अशी जाले अजा मिळाले ताका भक्तांक संग नाशिल्ले ताका एक गुरू नाशिल्ले आनी तो एक वेश्यले एक संगांत आयलो वेश्येक पळोवन वेश्येक एट्रॅक्ट जालो तशें जावन तो पुरा त्या भक्तीन तागेले पतन जाले जाल्यार हे एक ताणे नारायण म्हण एक नाव घेतिल्लें खातीर विष्णुदूतान येवन ताका वांचयले यमदूत तांणी धांवडयले आनी विष्णुदूतान तांकां वांचयले आनी एक सेकंड चान्स दिले मुखार वचून अजामेळ हरिद्वारा वचून तागे पूरा जीवन एक कठीण एक कठोर तपस्या करून तागे पूरा पापान तुले शुद्ध करून एक भक्ती करून मुखार भगवत धामा वता तशीच एक हांगा भरत महाराजाले मुखार पळयत की हे माया म्हणले कितले कठीण उरता म्हणून भगवत गीतान तो 7व्या अध्यायान तो 14 श्लोक आसा कोणे वाचावे हे श्लोक हा वाचूया माताजी हा सांग दैवी हेष्या गुणमयी ममा माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते Translation हा The divine energy of a mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome. But those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. देवान हे एक डिवाइन
शक्ती असा, हा देव सांगता हे मागील शक्ती असा भौतिक प्रकृती हे 3 गुण हे कोण साधारण पार करचे साध्य ना, भारी कठीण असा. जाल्यार कोण मग शरणागत जाता ती आणि भो सुलभ जावन पार करता म्हणून. आणि कसं सांगल्या देवानं कोण शरणागत जाता ती. आम्ही सांगता आम्ही जप करता ती आमकां देवाला विश्वास असा आमकां श्रद्धे असा, आम्ही भक्ताला संग करता ती, जाल्यार केन्ना पासून आम्ही देवाक शरण जायना ती. तेव्हा हांव तुगेलो तू मागीर सांगती कसले कर. कशी द्रौपदी शरणागत जाल्ली हा देवाका, गेल ते एक वस्त्रापहरण करचे वेळार एक तिक असल एक परिस्थिती आयिल्ली कोणी तिक मदत करचे जालना. हा तसं ल्हान तू ती देवा पूर्ण तरेन आपणे कापड बरे सोण देवा तूच राख म्हण हात वयर करून देवाला शरणागत घेतली तेन्ना देवान येवन तिका मदत केली. अशी केन्ना आमी देवाक शरणागत जाता ती तेन्नाच आमी हे 3 गुण प्रकृतीचे 3 गुण आहात, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, हे 3 गुण पार करचे भयानक कष्ट. हे भौतिक प्रकृती हे देवाला एक शक्ती असा बाह्य शक्ती, हे भारी कष्ट. जाल्यार हे देवाक केन्ना आमी शरण वता ती आमी हे सुलभ रितीन हाका पार करता. तशीच आमी ಒಟ್ಟು हे 3 गुणांतू प्रभावित आसा ती भक्तीन तो आमकां केन्ना केन्ना अनुभव जाल्ले उरतले. आमी केन्ना सत्वगुण आसा ती आमकां केन्ना केन्ना बरें दिसता, केन्ना लेक्चर ह्यो बरें आयकता बरें इंटरेस्ट आनी आयकुया म्हण दिसता. आमी जप करता ती केन्ना ह्यो आनी जप करया म्हण दिसता. केन्ना कसले भजन कीर्तन करता ती ह्यो आनी करया म्हण दिसता. तेन्ना आमी अर्थ करून विचारना आमी सत्वगुण आसा ती. केन्ना केन्ना आमी करता ती आमी जप करता ती आमगे मन थंय हांगा धांवता, केन्ना कर कशें दिसता केन्ना नाका रे दुसरें काम आसा तें काम आसा हें काम आसा म्हण दिसता. तेन्ना आमी लेक्चरना आमी रजोगुणांत आसा ती. केन्ना आमी जप करता ती आमकां न्हीद येता आमकां मन लागना, केन्ना कसले सेव करता ती ह्यो आज नाका फाल्यां करया अशें म्हण दिसता. केन्ना लेक्चर आयकता ती कितले इंटरेस्टिंग स्टोरी उरल्यार बी आमकां दिसता रे बोर हें लेक्चर केन्ना जातलें म्हण दिसता. हे आमगेले भावने हे आमगेले गुण विंगड विंगड गुणांत आमी प्रभाव जाता ती. हे गुण आमगेले साधनांतू प्रभाव करता ती. तशीच हे भौतिक जगार एक थोडे बी इनअटेंटिवनेस उरले री आमगे साधनांतून आमकां खंय बी ते डिस्ट्रॅक्ट करचे जाता जाता तेन्ना. ताचे खातीर आमी आमकां परत परत हे स्मरण दिवचे खातीर आमगेली मदत करचे खातीर आमकां एक उत्साह वाडोवचे खातीर आमगेले एक प्रेरणा हाडचे खातीर आमी दिवोटी भक्ताले केन्ना सपोर्ट घेवका सहाय घेवका. तेन्नाच आमी भक्तींतून प्रगती जावं येता. तशीच हांवें पळयलें हें कंपॅशन म्हणलें हें एक व्हड गुण हे श्रेश्ठ गुण. जाल्यार हे कशें अप्लाय करचे आमकां गोतुरता, खंय अप्लाय करचे आमकां गोतुरता, कोणाले अप्लाय करचे आमकां गोतुरता आनी हे खंयचे प्रमाणार अप्लाय करचे ते आमकां गोतुरता. हे कशें आमकां कळटा हें गुरूल मार्गदर्शनान भक्ताल संगांतू आमकां हें कळटा. आतां आमी एक उदाहरण एक आमी पळोवं येता आमकां एक कंडेन्स्ड मिल्क ही एक न्यूट्रिशियस एक आसा उरता म्हण आमकां तसो. जाल्यार आमी हे एक आत्तां जल्मा आयिल्ले चेडवाक आमी दिवंक सोडले एक वाटी भर चेडा खावूंक सोडले जाल्यार कसो जाता त्या चेडाक एक भयानक त्रास जाताले पोटांतू. कसो म्हळ्यार ते चेडवाक ते डायजेस्ट करून तितले डायजेस्टिव्ह पॉवर ना. आत्तां जल्मा आयिल्ले ते चेडूं इतले नाजूक आसा तितले डायजेशन पॉवर ना ताका. ते चेडवाक पोट वायट जातलें नवे एक डेंजर परिस्थितीन वतले ते चेडूं. तशीच आमकां हे एक आमगेले एक दया भाव म्हणले बी आमकां केन्ना अप्लाय करता कशें अप्लाय करता कितले प्रमाणार अप्लाय करता ते आमकां नॉलेज आमकां उरता. तशीच भरत महाराजान ताणें हे विचार केलो ना की हे एक प्राणी हे हिरण आसा हे प्राणी हाजी चेतना इतलो हे ना म्हण इतलो दयाभाव दाखयले री मेगेल परिस्थिती कसो जातले म्हण ताणें विचार केलो ना. मेगेले भक्ती कसो जातले म्हण ते ताणें विचार केलो ना. कसं म्हणे प्राण्यांतू इतले एक चेतना विकसित उरना. तांकां एक भक्तीन धाडच्या तांकां एक भक्ती दिवच्या
तसल्यामुळे भक्ताले एक हे उरता गुण उरता की बरी केन्ना आमी दान धर्म करता ती नवे कोणा दय धकयता ती बरी तांकां एक तांगेल भौतिक कल्याण पळोवची न्ही तांगेल एक आध्यात्मिक प्रगती तांगेल एक आध्यात्मिक कल्याण दृष्टीन बी आमी लोकांक एक दान धर्म करची चॅरिटी करची नवे एक तांकां कसले एक बरें करची बी तांकां तांगेल आध्यात्मिक जीवन तांकां कसलपुणी एक ताजे उपयोग जावका म्हण हे दृश्टीन आमी तांकां सहाय करता तांकां दान करता तेन्ना आमी कोणा आमी भक्त लोक कोणे भिक्षूक आयले रे ताका कसले एक दान दिता ती दान दितना पयशे दिवचे अवॉइड करता ती कसले म्हळ्यार ते पयशे दिले री गोत ना तांणी पयशे कसल करतली फाल्यां ते बिडी सिगरेट पितले नवे ड्रिंक्स घेतले कसं बी करतले तांणी ताजे दुरुपयोग करतले त्याचे खातीर जास्ती जावन भक्त कसं करतात त्यांनी प्रसाद दवन घेतात ती खंय बी मेळ्ळे रे कोणे मागतले तांकां प्रसाद दितात ती तांगेले भौतिक कल्याण इतले न्ही तांगेले कसं आध्यात्मिक कल्याण बी तांकां जावका म्हण हे भक्ताक दृश्टी उरता हांगा भरत महाराजान बरी तागेले एक भौतिक तागेल कल्याण करचे पळयले तागेल भौतिक कसल आवश्यकता आसा ताका रक्षणाची आवश्यकता आसा ताका एक नरिशमेंटाची आवश्यकता आसा म्हण तितले पळयले आनी इतले ते पळयता पळयता इतलो आसक्त जावन जाल्यार ताण कसं करत आशिल्लें थोडे दिवसा खातीर ताण पळोवत आशिल्लें बेगीन मोड जावं रे बेगीन मोड जाले नंतर कसं जाता प्रत्येक प्राणी ताका कळटा तागेल झुंडांतू तागेल हांतू गुंपांत उरले नंतर ताका कळटा कशी प्रोटेक्ट करचे कशी डिफेंड करचे कशी फूड सोदून खावचे अशी करून ते हिरण झुंडान ताणें पेटवत आशिल्ले ताणें कसं करून घेतले ते आसक्ती वाडोवन घेवन सोडले ताचे खातीर तागेले भक्तींत तागेले पतन जालें तर केन्ना अशी ताणें भक्ती पुरो सोडले आनी ताणें हे आश्रमाच्या हे पळयले की हिरण ना हांगा खंय गेले अशी पश्चाताप करता दुःख करता विरह करता 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 कसं जालें तो तागेले थंय ताणें प्राण त्याग केले भरत महाराजान तागेले जीव त्याग केले देह त्याग केले हांगा हम पळोवया हे भगवत गीतांचो एक श्लोक आसा की कोण वाचावे 8.6 यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजते अन्तकलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. Translation: whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. Hare Krishna. ಹಂಗ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ केन्ना तो तागेले देह त्याग करता आशिल्लो कसो तागेले स्मरणांत तागेले चित्तांत कसो आशिल्ले डियर हिरण आशिल्ले ह्यो ते हिरणा गेल मो तूं चंद आशिल्ल मो इतली चंदकन खेळत आशिल्ल मो मगेले बी इतलो हे मोग केल मो हांवें ताका इतलं रक्षण दिल मो खंय गेले मगेले हिरण खंय गेले अशी करता 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 ताणें केन्ना जीव सोडले की तागेले त्या वेळार तागेले चित्तांत तूं कसो ते विचार आशिल्ले तेच तागेले मुखायले ताका शरीर मेळटा हे शरीर वचून ताका भरत शरीर वचून मनशाल शरीर वचून ताका एक हिरणाल शरीर मेळटा कसले म्हळ्यार ताणें जीव सोडचे वेळार हे हिरणाले उडगास काडले ते आमगेले कसो जाता एक मनुष्य आमी जीवन भर कसले एक विचार कसले एक इम्प्रेशन आमगेले माथ्यान उरता आमी ते इम्प्रेशन ते घेवन ते कॉन्स्टंट थॉट घेवन ते केन्ना अक्युमुलेट करतात आमगेले माथ्यान ते विचार हे करता वतात जाल्यार केन्ना मरचे वेळार कसो जाता अशें एक कॅमेरा फिल्म शे म्हणटा ती पुरो आमगेले पुरा रोल पयले कॅमेरा रोल येता आशिल्ले आमी जात्रेंत घेवन अशें गुंडयत आशिल्ले ते विंगड 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 एक 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 पिक्चर येता आशिल्ले तांचे तशीच आमगेले चित्तांत एक स्मरणांत वट्टू आमगेले रोल आमगे जिवनांत कस कसो केल्ले वट्टू अशी उरता उरता चित्र ते आमकां येता 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 उरता आमगेले मनार जास्ती इम्प्रेशन खंयचे पडिल्ले थंय येवन ते राबता
तेन्ना आमगेल ते विचार केन्ना मना उरता तेन्ना आमी आमगेल प्राण त्याग करता ती मनुष्य केन्ना प्राण त्याग करता तेन्ना तेच ताका शरीर मेळटा तेच खातीर आमी हे आतां जगन्नाथ रथयात्रा येता आसा आतां सांगले आमी जगन्नाथ रथयात्रा जगन्नाथ कितले सुंदर रूप आसा व्हड व्हड दोळे व्हड तोंड असल व्हड स्माईल इतलो व्हड प्रमाणार रथ करता ती इतलो हजारो हजारो लोक आपयता ती तांकां प्रसाद दिता ती यो रथ तांड देवाल दर्शन घे आमी देवळा वता ती देवाल दर्शन घेता ती कीर्तन करता ती असं एक आमगेल मनान तूं आमगेल चित्तान तूं आमगेल स्मरणान तूं आमगेल विचारान तूं आमी देवाक कशीपुणी आमगेल स्मरण करता देवा धान तूं आमगेल तें इम्प्रेशन आमगेल हाडूंक येवका तशीच हे भरत महाराजान तूं पुरा ताका चित्तान तूं हे हिरण आले स्मरण दवरले खातीर ताका हिरण आले शरीर मेळटा जाल्यार रे एक हे आशिल्लें म्हळ्यार रे एक साधारण मनशान तो आतां सपोज ताका एक हिरण नवे कसले प्राण्या जल्म नेक्स्ट जल्म मेळ्ळे म्हण असले रे तागेल पुरा पतन जाता मुखार वचून ताका खंयी देवाल भक्ती करचे देवाल नामस्मरण करचे भक्ताल संग करचे कसले अवकाश मेळना पुरा विसरून वता तो पुरा पुरा पतन जाता जाल्यार हांगा भरत महाराजान ताणे एक पॉइंटार एक जिवनांत ताणे इतले देवाल बद्दल इतलो व्हड भक्ती केले इतलो सिन्सियर आशिल्लो ताचे खातीर ते क्रेडीट ताका आनीक आसता तागेल्या अकाउंटांत ते ताका उडगास आशिल्ले ताका आनीक एक चान्स दिले देवान हे तागेले शरीर हे हिरणाल उरतले जाल्यार देवाल हे कृपेन ताका एक विशेष एक अवकाश मेळ्ळे की हे शरीरांत उर्ण बी ताका मागशीचे शरीरांत केन्ना तो भरत महाराज आशिल्लो ते वट्टू ताका उडगास येता तेन्ना भरत महाराज एक पश्चाताप करता की भरत महाराज मस्त पश्चाताप जाता आपणे जीवन हांवें व्यर्थ करून सोडलें म्हणून हांव इतलो व्हड म्हगेल वैभव इतलो व्हड राज्य इतलो व्हड संपत्त म्हगेल बायल म्हगेल चेडूं वट्टू त्याग करून हांव आयिल्लो केन्ना हांगा आश्रम आयिल्लो देवाल भक्ती बी हांव बरें करून करता आशिल्लो एक पंत बी म्हाका कोणाले उडगास आयल ना कोणाले एक आसक्ती आयल ना म्हगेल राज्या बद्दल बी म्हाका कसले आसक्ती आयल ना म्हाका उडगास वरें आयल ना जाल्यार एक हे तुच्छ प्राणी एक इतलो सान इनसिग्निफिकंट हे डियरा खातीर हे हिरणा खातीर हांव कसो करून घेतलें म्हगेलें पुरा जीवन म्हापशें हांव कितलो प्रयत्न केले देवाल भक्ती करून देवाल एक प्रेम पावचे खातीर इतलो एक स्तरार वरें हांव येवन पाविल्लो जाल्यार ते पुरो हांव व्यर्थ करून घेतलो म्हणून हे एक हिरण शरिरान तूं हांव कसो देवाल नांव जप करूं देवाल पूज कसो करूं कसो यज्ञ करूं कसो म्हगेलो हे उपयोग जाले हांव पुरा व्यर्थ करून घेतलो हे भौतीक आसक्ती म्हणून हे एक ताका वरदान जावन आयलें की एक पश्चाताप केले मिती तो मस्त कॉन्शियस उरचे लागलो एक हिरण उरली ताकेची की हांव आनी हांत हे भौतीक आसक्तींत हांव पडचें ना हे हांत हांव पडचें ना म्हणून एक ताका मस्त एक डिटर्मिनेशन आयलें ते एक हिरण आसली ताकी ताका एक मस्त डिटर्मिनेशन आयलें तशी आमगे जिवनांत बी आमी पळोव येता आमी भक्तींत आसा ती इतलो वर्स जावन आमी भक्तींत आसा ती इतलो वटू आमी जप करता ती 16 माळ करता ती केन्ना 32 राउंड्स करतले केन्ना 64 राउंड्स करतले केन्ना आमी जप करता ती सद्दां आमी भक्ताल संग घेता ती प्रवचन आयकता ती कीर्तन करता ती देवाले वर्शीप करता ती मोठ्ठो आमी करता ती आमगे बरें चल्ले आमी सेफ आसा ती म्हण आमी केन्ना अशी लेक्चर ना केन्ना भी आमगे जिवनान तो माय येवन आमकां अटॅक करता केन्ना आम गोतना आमगेले बाह्य रुपारी आमी चांटिंग करता आसा ती लेक्चर अटेंड करता आसा ती किंवा लायकन कीर्तन करता आसा ती जाल्यार भितर आमगेले मनान तो इतले वेळा कसो जाता आसा आम गोतना आमी कसो विचार करता ती आमगेले मन खंय आमगेले इंद्रिय तृप्तीन ते एंगेज आसकी नवे दुसऱ्याले चूकी सोदच्यान तो आमगेले मन एंगेज आसकी नवे आमी कसले साधना करता ती आमी कशी आध्यात्मिक जिवनांत आमी प्रगती केल्या ताजे बद्दल कसं आमके एक हे आसलें
प्राईड असवे, आमके एक अभिमान असवे ताजे बद्दल, हा नवे मनान तू दुसऱ्या लोकांबद्दल जाळ की नवे द्वेष भावने की आमगेल असवे, हा भितर आमगेल मन कशी चलतसा, मन कसं करतसा, बाह्य रीतीन आम्ही पुरा कृष्णा कॉन्शियस ऍक्टिव्हिटीन आम्ही आसा ती जाल्यार भितर वयलें आमगेल मन कशें आसा, आमकां कितलं हे आसा, कितलो वेळा आमी खंयच्या आसक्तीन तू नवे आमगेले अहंकारान तू नवे आमगेले द्वेष भावनेन तू कितलो आमी एंगेज जाल्या ती ते आमी ट्रॅक दवरना जाल्यार बी कसं जाता. भरत महाराजाल परिस्थिती आसा. भरत महाराजाले एक उदाहरणेन आमकां देवान शिकयल्या, आमी बाह्य रुपार कितले करता उरतले जाल्यार भितर वयलें आमगेलें मन खंयच्यान एंगेज आसा. आमी हातांत जप माळा घेतिल्ली उरतले, तोंडांत नाम बी हरिनाम बी घेत उरतले जाल्यार आमगेलें माथ्यांत कसं चलत उरता, ते अलर्ट उरता. हरिनाम जप घेता आसतना आमी कसं हरे कृष्ण महामंत्र सांगता ती ते महामंत्र आमी आयकुका लक्ष दिवं, आमगेलें मन थंय हांगा वच्चे दिवचें ना. तेच खातीर प्रभुपाद स्वामी केन्ना अशी एक स्ट्रेस करता ती भक्तांक, भक्तांक तुमकां माया देवीच्यान तुमकां रक्षण जाय, माया देवीच्यान दूर उरका म्हण आसल्यार तुमी कसं करता, तुमगेल मटिरियल भौतिक कितले ऍक्टिव्हिटीज आसा ती जाल तितले कमी करता. आध्यात्मिक ऍक्टिव्हिटीज वाडोवपा, सेवा आमगेल करचे आमी वाडोवपा, आनी टू मच नॉट टू मच मिक्सिंग विथ नॉन डिवोटीज. कोण डिवोटीज नाही, कोणी भक्त नाही, पण कोणी प्रॅक्टिस करना ती त्यांनी त्यांनी कसं करता ती भौतिक हांतू उरतात, गॉसिप ते हे तसलांतू आमी पडचे ना. नॉट टू एंगेज इन फ्युअरलेस टॉक, नाकाशील कसन कसन बी उलोवचे तांतू जास्ती आमी मन माती घालचे ना. नॉट टू मच इटिंग, नॉट टू मच स्लीपिंग, आमकां आवश्यकतेकिंत न्हिदची, आवश्यकतेकिंत जास्ती खावच पिवच की, आवश्यकतेकिंत जास्ती अनावश्यक वस्ता बद्दल आमी विचार करचे की खंयचे ते वटूकन आमी हे करता आमगेले रक्षण करता तांतूतल्यान वटू आमकां दूर उरका. आमगेले हे जीवनाचे प्रत्येक क्षण देवाल सेवेन तू एंगेज जावका, उपयोग जावका आनी खंयच्यान तू व्यर्थ जावचो ना म्हण हे प्रभुपाद स्वामी आमकां सांगता ती. अशें वचून मुखार वचून भरत महाराज तो एक डियराचे शरीर ताका मेळ्ळें जाल्यार तागेले पश्चाताप मिती आनी ताणें एक अनुभव ताका मेळ्ळे मिती तो हे भौतिक हांतू आसक्तीन तुवें दूर उरलो. तागेले जन्म खंय जाल्ले, कालंजरा म्हणले एक पर्वतारी तागेले जन्म जाल्ले, हिरण जावन तागेले जन्म जाल्ले जाल्यार ताका एक पंत आसक्ती येवन ताका अनुभव जाल्या ताचे खातीर तागेले हाव सुख सोडून तागेले परिवारा सोडून थंयच्यान वापस खंय येता, हांगा येता फुला आश्रमा येता. हेच एक उदाहरण आमकां कळता की कशी ताका मागशी जन्माचे उडगस आशिल्ले म्हण. वापस तेच आश्रमा येता, थंय येवन कसं करता एकदम ऑस्टेरिटी तागेले एक हिरण शरीरान ताण कसं ऑस्टेरिटी करता ते एक ड्राय लिव्स एक सुखील पान हिरण कसं करता ती तरणे तरणे तण तांणी खातात ते सोडून सुखील पान खात आशिल्ले. ते न्हंयच उदक पिवचे आनी थंय साधू संत खंय आसा ती तांणी खंय यज्ञ करता ती, खंय मेडिटेशन, खंय ध्यान करता ती, देवाल जप करता ती, थंय तागे लागीं वचून बसून आयकत आशिल्ली. हिरणाल शरीरांत बी तो इतलें हें करता आशिल्लो जाल्यार मस्त केअरफूल उरता आशिल्लो खंय बी आपणें ना डिस्ट्रॅक्ट जावचें ना म्हणून. भले तो ताका डायरेक्टली देवाल सेवा करचें जालें ना, तागेलें हिरण शरीर आशिल्लें म्हणटी जाल्यार ताणें मन देवाल हांतू स्थिर दवरलें. तांणी कसन ते साधू संत कसं करता की तांगेर संगती बसून थंय आयकत आशिल्लो. हिरणाल कान कशे उरतात पळय तुमी, हळूहळू उरतात तशी हिरणाले कानाचे आयकूच शक्ती सूक्ष्म उरता. बेगीन आवाज येयलो की कळटा म्हाका कसले कोणें आयले शत्रू म्हणून धांवता ते. कान हळूहळू उरतात तशी कान दिवन आयकत आशिल्ले तांणी जप करता आसतना, तांणी कथा करता आसतना तांगेर संगतीक उरता आशिल्ली. अशें कर न्हू एक दिवस ताणें तागेले मृत्यू जाता, तागेले जीव सोडता थंयची आनी हे एक ताका कृष्ण कॉन्शियस एटमॉस्फियर ताका मेळटा आनी तागेले मुखार जावन एक शुद्ध ब्राह्मण परिवारांत तागेले जन्म जाता. जड भरत म्हणून ताका मुखार नांव येता. अशी हे
मुखाईल सेशन अंतू आम्ही पळोवता तागेले हे तिसरे जन्म. फर्स्ट जन्म भरत महाराज, दुसरे जन्म हिरणाल जन्म, तिसरे जन्म एक ब्राह्मण फॅमिलींतू जड भरत म्हणून 3 जन्म जाता. तो एक व्हड एक भक्त, महान भक्त. हाणे एक जीवनांतू एक सक्सेस मेळना का, यशस्सु मेळना जाल्यार तागेले तो देवाक विसरना ते तागेले सक्सेस. देवाक विसरना भले ताका हिरणाच जन्म मेळका पडले, हिरणावरी ताका जीवन करका पडले, ताका एक स्वातंत्र्य मेळना, देवाल भक्ती करच्याक अनुकूल मेळना, जाल्यार स्मरण शक्तीन तो ताका देवाले स्मरण आशिल्ले ते एक ताका एक देवाले हे ताका वरदान ताका मेळ्ळे. तशीच भगवद्गीतान तो हे एक श्लोक दिल्या, लास्ट श्लोक कोणे वाचता असल्या वाचा तुम्ही. नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. Translation: In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Hare Krishna. हांगा भगवद्गीतान तो कृष्ण सांगता की हे भक्ती मार्गान तो हे भक्तीन तू खंयचे लॉस म्हणना, खंयचे पतन म्हणना. भक्तीन केन्ना पतन म्हण जायना. एक थोडे बी भक्ती केले तकीची ते जन्म जन्मांतर नंतर बी ते आमकां ताजी फल मेळटा. ते आमकां आमगेले एक मुखारचे खंयचे डेंजर सिच्युएशन आसा खंयचे हातूंतल्यान बी आमकां रक्षण दिता म्हण हांगा सांगिल्लें आसा. आता आम्ही भक्तीन तर पळयले आम्ही ह्या जन्मांत सपोज आम्ही मस्त करचे जालना बरी 1% कोणाले भक्ती जाले ते पर्सेंट 1% कंप्लीट जावरे ते मनशाले हे जीवन जाले एंड येईल ताका म्हण असले री जाल्यार तागेल वेस्ट वतना नेक्स्ट जीवन ताका खंय मेळटा थंय तागेल 2% सोर जाता. ताचे तरी कृष्ण कॉन्शियसनेस कसं सांगल्या एक कसल बी आम्ही भक्ती करता ती सान प्रमाणार बी केल्यार बी ताजे फल आसा ताजे फ्रूट आसा ते परमनंट जावन आमकां मेळटा. कितले आता भरत महाराजाला पळयले ताका इमिडिएटली मेळना, त्या जन्मात मेळना, नेक्स्ट जन्मात मेळना जाल्यार जड भरत आल्या टायमार ताका पुरा ताका भगवत धामा वता तो ताका जीवन परिपूर्ण करणे. तशीच हे जाल्यार रे भौतिक जीवनात तशी नाही. भौतिक जीवनात तू आमकां एक 100% आमकां यशस्सु मेळ्ळ्या. आम्ही 100% ಒಟ್ಟು परफेक्ट केले आमगेले प्लॅनिंग, आमगेले फायनान्शियल प्लॅनिंग मळे, आमगेले फॅमिली प्लॅनिंग मळे, आमगेले कसले सोशल कसले प्लॅनिंग आसा, आमगेले व्हड गोल आसा लायफान तू आमगेले पुरा आम्ही परफेक्ट 100% सक्सेसफुल केले जाल्यार आम्ही कॅरी फॉरवर्ड करचे ना नेक्स्ट लायफाक. बिलकुल कॅरी फॉरवर्ड 1% 0.0001 बी आम्ही कॅरी फॉरवर्ड करचे ते केन्ना लाईफ एंड जाता आमगेले पुरा क्रेडिट 100% थंय एंड जाता. जाल्यार भक्तीन तशी ना. भक्तीन तर 1% केल्यार बी ते 1% मुखारच्यान सेकंड दोन्ही पर्सेंटाच्यान आमगेली भक्ती सुरू जाता ते कॅरी फॉरवर्ड जाता. जाल्यार भौतिक जीवनात खंयचे कॅरी फॉरवर्ड जायना. हे भरत महाराजाले एक उदाहरण आहे ना आम्ही पळोवता की भले ताका एक जन्मान तू कसले ताका हे मेळना सक्सेस मेळना तागेले परिपूर्ण जालना जीवन जाल्यार दुसरे जन्मान तू तिसरे जन्मांत वचून मेळ्ळे जाल्यार ताका देवाल स्मरण आशिल्लें तागेले मागशी जन्मांत कसं केल्ले ते मुखारसून व्हरची ताका शक्ती मेळ्ळे आनी देवाल स्मरण करचे ताका अवकाश मेळ्ळे अशें म्हणून भक्ती मुखारसून गेली. नेक्स्ट जन्मांत ताका पूर्ण भक्ती करून ताणें भगवत धामा वचचे ताका अवकाश मेळ्ळे. हरे कृष्ण. म्हगेल्यान तो कसं चूक जाल्ले असल्यार माफ करता आनी तुमकां हाचेन कसं उपयोग जाल्लो असल्यार म्हगेलें जीवन